गोंयांत नुस्तें वेवसायाक उर्बा दिवपा खातीर केंद्र सरकाराच्या मजतीन राज्य सरकारान वेगवेगळे उपक्रम चालीक लायल्यात। गोंयांत ब्लू रेव्होल्यूशन सुरू करपा खातीर केंद्र सरकारान गोंय सरकाराक 144 कोटी रुपया दिल्ले। ह्या उपक्रमांत फाटल्या 2 वर्सांत फावो तसो प्रतिसाद मेळूंक ना। मात आतां सरकारान सी फूड उर्बा दिवपाक केश फिश कल्चर चालीक लायला। गोवा फॉरवर्ड पक्षाक जर ह्या येवजणेक कोण पात्र आसा ते खबर आसा जाल्यार तांणी ते आपल्याक दाखोवन दिवचें। त्या मनशांक प्रशिक्षण दिवन ह्या येवजणे वरवीं लाव दितले अशी म्हायती नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी दिल्या। ह्या येवजणेचो लाव सरकार लोकांक दिना असो आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षान केला। वयताले तेन्ना त्या टायमार गोवा फॉरवर्डान ते चड इंट्रस्ट लोकां पर्यंत वचूंक जाय। जो मिनिस्टर आसलो तो पोस्टलाचोच आसलो, गुड्यान शिवोलेचो आसलो। सो तेका तेणे लोकांक आपल्या वोटरांक पासून बऱ्यापैकी दिवंक जाय आनी ही फिशींग एक्टिविटी बऱ्यापैकी करपा खातीर आनी लोकां पर्यंत बिजनस अशें तेंच्यांनी आपणें घेवचें म्हणून आमी खूब प्रयत्न करता। अजुनूय आमी तांकां सांगता गोवा फॉरवर्डाक तेंच्यांनी प्रपोज करचें, तेंच्या दारान जे कोण पळय फुडें सरतले हें काम करपाक तेज्या दारा पर्यंत आमी ताका ट्रेनींग जाय ती दितले। आमचे ऑफिसर वचून ताका जाय जाल्यार फुडें येवचें, जे तरेन ते गेले कांयच प्रॉब्लेम ना। आमकां गोंयकार येवले जाय, तेंच्यांनी सांगचें, सोसायटी करची, ते सोसायटीक आमचे डिपार्टमेंट तांकां त्या गांवांत त्या जाग्यार वचून वेवस्थीत ट्रेनींग दितले आनी जे फायनान्शियल आस्पेक्ट आहा जो जावंक जाय मदत करूं तिवूय गावतली, कांयच प्रॉब्लेम ना।